आणि ती बरी सिंगर तेजे बापायच्या बाराबर वचून हांवें जायते वाजप केला आयज हांव चड तुमकां कांय सांगूंक सोदना पूण एका कोरसाचो म्हाका उगडास आसा ताचो त्यांनी गोंय तरी वाना हेका कांतार केलें ताणें पयलो तुमकां वाचन दाखयलो गांवांत चिंबेलरे बद्दल हांव रोजालियाक भुरगेंचपणा सावन वता आमची एकूच इग्रोस चिंबला रायबंदरा एकूच इग्रोस तेंच्या घरा सदांच पासार जावंक पडटाले सदांच हांसते तोडाचे वाटेर मेवल्यार सदांच वळखिताले म्हाका संदी मेवली ताच्या बराबर 2 तियात्र न्हेसपाक पाट्यार रायबंदरा फेब्रुवारीच्या म्हयन्यान रेबेल सबिनीचे फेस्त जाता आनी तेच्या पयल्या तियात्रान जे तेजे हिरोचो रोल करतालो म्हाका एक गांत आहलो आनी तो गांत म्हाका जायनासलो आनी तेणें म्हाका इतलो शिकयलो जायतो टायम घेतलो म्हाका ना आल्फ्रेड जातलो कोर तूं नाल्यार तो कांतूच काडया पूण बरें त्या दिसा रेबेल सबिनीच्या पोरवे दिसा बरोच तो गांत बरे भाशेन जालो आनी थोडीच वर्सां फाटीं जेन्ना ते मॅक्सीक न्हेसताले कित्याक हांवें 6 वर्सां तियात्र सोडले म्हज्या कामाक लागून धंद्याक लागून 6 वर्सां फाटीं थोडे वर्सां फाटीं म्हाका जेन्ना ते मॅक्सीक न्हेसताले तेन्ना म्हाका म्हणूंक लागले तेज्या ऑफिसान हांव तेज्या जनरल मॅनेजराक मेळोंक गेला तेन्ना ते म्हाका म्हणूंक लागले आल्फ्रेड आमी गांवची भाव भयणां आमची तूं एक धाकटो रोल आहा मॅक्सीच्या तियात्रान तूं करपी कित्याक आमकां दोगांयकी वांगडा सांगातान वचोंक जातलें मोटरसायकलीन आनी हांवें म्हणलें रोजालिया ना जावचें ना म्हाकडेन आनी म्हणूंक लागलें ना जाता जाल्यार पळय कित्याक आमी सांगातान वचोंक सांगातान येवपाक पूण हांवें उतर दिवंक ना कित्याक म्हाज्या कामाक लागून टुरिजम तुमी जाणा सिजन आमकां नोव्हेंबर ते एप्रील पासून आमकां टायमूच मेळना तियात्रा कला अकॅडमीन पासून वचत जाल्यार फोन येयलो भायर धांवचें पडटा सो जेन्ना ते 3 म्हयन्या आदीं म्हाका ताणें फोन केलो आल्फ्रेड आपल्याक कुवेट वचपाक जाय आपल्याक 2 टिकेटी मेवतल्यो आनी हांवें ताका म्हणलें रोजालिया कितें गो तियात्र नाचोंक वयता ते म्हणलें ना भयणी फुडें वयता आनी हांवें ताका म्हणलें जरी तर तुवें म्हाकोडे बूक करीत जाल्यार necessary to 3000 रुपये फारीक करता सो यू गो ऑन द वेबसाइट यू बुक अ टिकेट आनी हांव म्हाका ताणें केली पूण रोखडेच थोड्या दिसांनी म्हाका फोन येयलें रोजालिया हॉस्पिटलान आहा म्हणून आनी जेन्ना हांवें ताच्या डायरेक्टराक जुनियर रिगनाक हांवें विचारलें आनी रोजालिया बरें ना तो म्हणलो ना हांव बरें थोडे दीस मातशें हॉस्पिटलान येतालें पूण जेन्ना त्या दिसा 5 वरांचेर जेन्ना हांवें म्हाज्या मोबायलार फेसबूक ओपन केलो तेन्ना ही दुखाची खबर रोजालियाची आयकून कितेंच भाशेन म्हाका उतरां येयना जालीं न्हय म्हणून ते म्हाज्या बरोबर तियात्र न्हेसलां बरें म्हणून न्हू पूण एक गांव भयण कशी वाटेर वयताना सदांच हांसत्या तोंडान जाप दिली ताका कोणूच दुस्मान कशें नासलें जेन्ना ते कॉम्पिटिशनान नाचताले बरें तेज्या मामा सांगता तेन्ना हांवूय दुसऱ्या पंगडाक नाचतालो एक आमच्या मदें एक आर्च रायवल आसताली कॉम्पिटिशन म्हणल्यार तुमी जाणा दिवोगाचो तियात्र चलता आमचोय आहा त्याच लेवलार गो पूण केन्ना आमी दुस्मान कशी जावंक ना आनी ते कोणा कडेन दुस्मानकाय म्हणटा ती वाड्यान
म्हण प्रोफेशनलच्या तियात्रान तसो केन्नाच नासलें. सो हांव खेरीत भाशेन ताच्या आवयक, दोगांय भयणांक, म्हाजो कोट इश्ट ताचो भाव ऑस्टीन तांकां जोड दिता आनी देवान स्वर्गीचे राज फावो करून आमच्या भायर रोजाली देव बरें करूं. आजी म्हाका लागशिल्ली वळख नासली, पूण ताचो बापूय लुईस रॉड्रिगीस तो आमच्या बरोबर सदांच आसतालो. 1974 वर्सा जेन्ना कला अकादेमीन तियात्र कॉम्पिटिशन सुरू जालें त्या दिसांत सुमार 15 तियात्र फेस्टिवलांक तेणें आमच्या तियात्राक वाचयलो. तो आनी आझावेदाचें म्हणून एक बँड आसलें, तातूंत ट्रम्पेट लुईस वाजयतालो, सॅक्सोफोन तो डॉमिनिक वाजयतालो आनी हे सदांच आमकां आसतालें. जायते फावट आमी तेच्या घरा सवकां बापान येवन गेल्या तेन्ना ते भुरगीं आसले. पूण आतां तितूंतूच जेन्ना ताचें मरण जालें आनी आमकां पेपरांचेर कितें पूण ताचे विशीं बरोवपाक जाय आसलें, ताची म्हायती कांय नासली. आनी त्या खातीर हांवें जें कितें बरयलें तें जस्ट इन जनरल. पूण हांव आतां कितें म्हणटा, जायते फावट ही भुरगीं आसतनाच आमकां सोडून गेलीं. तांचो तियात्राच्या मळायलो वावर अद्यापूच उरलेलो आसा. तो आमी एकठांय करपाक जाय. तियात्र अकादेमीन ती म्हायती घेवपाक जाय आनी ताचे विशीं जें कितें मेवता ताचें अदीक चड मेवतलें कला अकादेमीच्या तियात्र फेस्टिवलाक. म्हणटकूच तांच्या तियात्रांनी ताणें